Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. दर पावसात दर्या किनाऱ्याची धूप जाता, पण ह्या वर्सात मोठ्या प्रमाणात पावस पडलेल्या कारणान गालजीबाग जो समुद्र किनारो आसा हेची मोठ्या प्रमाणात धूप जाल्ली आसा. दर्याची जी बॉर्डर आशिल्ली ती आमकां दिसता की 10 ते 15 मिटर कातरून गेल्ली आसा आनी जी झाडां आशिल्ली जी मोठ्या प्रमाणात ती झाडां पडलेली आसात. हांगा लागींच कांय जे पारंपारीक मच्छीमार आशिल्ले त्यांची घरां आसात जवळ 100 मिटराची, जे पयलींसून ती घरां आसात त्यांचे घरांक सद्या धोको निर्माण जाल्लो आसा. हांगचोच एक रहिवासी जो आसा दयानंद पागी हेणें उत्सूक केला की हे कांय दिसां असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार कांय दिसां भितर तेंची घरांक धोको निर्माण आसा. वर्सान वर्स जेन्ना लास्ट टायम तोतयो तुफान येयली तेन्ना कमी कमी 20-25 मिटर तापोवन गेल्ली. आतां एक 2 वर्सां जालीं आनी हिंगा आतां पळयल्यार आनी हिंगा आमची घर फाटल्यान मायण म्हणटात हिंगा पुराय कमी कमी 40-50 झाडां पडोवन पुराय जमनीचो धूप जावन कातरोन गेल्ले. आनी अशी कातरोन वसत रावले जाल्यार लोकांक घरांक तशें धोका निर्माण जाल्लो आसा. लोक सामकी चिंतेची बात म्हणटा सारकी तसली खबर जाल्ली आसा. ना जाल्यार आयज तर ही झाडां कापून गेले जाल्यार उदक सामको दरी गांवां येवपाची परिस्थिती आहा आनी गव्हर्मेंटाचेर कांय एक्शन घेयना, ना फॉरेस्ट कांय एक्शन घेयना. ती टोटल नेस्टिंग करून गव्हर्मेंटान आतां घेतल्यार कमी 15 वर्सां जालीं आनी टोटल नेस्टिंग करून आख्खी सुरी झाडां काबार जायत गेली. अशी हे तुफान येयलें जाल्यार सामकें घर लोकांलें आनी पुराय जमीन कातरून गेले जाल्यार कांय ना 1-2 दिसांचे खबरी ते. तेणी ते सांगता की तेणी कांय वर्सां पयलीं खंय सांगलें अशी किनाराची धूप जाता आनी थंय कितें तरी अडथळो घालचो, ब्लॉक्स किंवा फातर घालचे आनी ती किनाराची धूप जावपा पासून तेंची घरांक प्रोटेक्शन करची. पूण तो गालजीबाग जो समुद्र किनारो आसा जो कासव संवर्धन केंद्र आशिल्ल्या कारणान थंय कांयच हालचाली जायना. सरकारान ह्या कडेन गंभीर्यान लक्ष घालचें अशी तेंची मागणी आसा.